page 10, A21. नवे गीत रचून गाया परमेश्वराक वखाणा शेकांची प्रितुमे वयर देवाक स्तोत्र गितां गाया परमेश्वराच्या मानाक गितां गायोन आगोडा Oikarat na devache, porgotat arodache. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी दिसाच्या दिसा मिसान वांटो घेवन जेजून आमचें सगळें कितलेंचशें बरें केलेलें आसा. आमकां कुडीची मोनाची आत्म्याची पेखवणी मेळिल्ली आसा. ताका लागून ह्या मिसांत आमी ताका आर्गां दिवंक आयल्या. आर्गां दितना आमी हें मनांत दवरया, आमी कोणाचो मोग कोत्ता? आमी म्हणटलें देवाचो. पूण आमी खरेपणी तपासून पळोवंक जाय, देवाचो ओ पयशांचो दुडवांचो ओ वस्तूंचो. आयची वाचपां आमकां स्पश्टपणी सांगतली कितलेंचशें देवान आमकां कळीत केलेलें आसा, कशे भाशेन आमचें जिवीत आमी सारूंक जाय. ह्या वेळार तुमची खाजगी मागणी तें सां मनांत दवरात आनी ह्या मिसाचें जे खेरीतीन तें सां आसात तें मनांत धरून ह्या मिसान वांटो घेतना पयले सुवातेर देवाचें बोगसणें मागया. सगळीं हात जोडून काळजान ताण म्हणया. हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत घेवन सुदां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सोर पोदेदात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. Amen. मागुया. सोम्या जेजू, भाग्योंत मारयेचो आंकवार कुसवो दोळाळपणी तुवें तुजें बिराड जावच्याक विंचून काडलोय. हेच मायेच्या गोपांत देंवचाराच्या सगळ्या ताळण्या विरुद्ध आमकां सदां राखण आनी आसरो मेळूं. उपकार आमी तुजे लागीं मागता. जेजू जो बाप्पा सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. भगवंत पावलोन फिलिपकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, म्हजे विशीं तुमी हुस्को दाखयला म्हूण सोम्या सोबें हांव खुशाल जालां. आदी पर्यान म्हजे विशीं तुमकां हुस्को आसलो, पूण तो दाखोवंक तुमकां सोयेक मेळोंक नासलो. म्हजे लागीं कांय ना म्हूण हांव अशें उलयना, कित्याक म्हजे लागीं आसा तितल्यानूच सदांकाल दादोशी जावंक हांव शिकलां. दुर्बळ तसो व्हड ग्रेस्त कसो जियोंक हांव जाणा. कसलेय परिस्थितीन आनी खंयसरूय आसूंक उपाशी राबूंक वो पोटभर जियोंक खावंक, सुकळांत वो दुखळांत जियोंक, कित्याकूय हांव तयार. म्हाका बोळ दिता ताचे आदारान हांव सगळें करूंक शकतां. तरी म्हजे हुस्क्यान कोंतीनी म्हाका आदार दिवन तुमी बरी कोडणी केली. पयली शुभ वर्तमानान परगट करूंक हांव मॅसिडोनियांतलो भायर सरलो तेन्ना तुमचे खातीर खंयचेच
पवित्र सभेन म्हाका कसलोच दुडवांचो आदार दिवंक ना आनी फिलिपकारांनो हें तुमी बरें जाणत. हांव तेसलोनिकेंत आसलो तेन्ना गरज म्हूण 1 वा 2 फावटी तुमी म्हाका पावल्यांत. तुमचें देणें म्हाका नाका, पूण तुमच्यान उत्पन्न वाडलोलें म्हाका जाय. सद्याक म्हजे लागीं गरज तें आनी ताचें वोण चड आसा. एपाफ्रादितान तुमचें देणें म्हाका पावयल्यांत हांव बोल्लोलो आसा. ती देणी देवाक आवडटा आनी तो मानून घेता तसलो दमदमीत योद. म्हजो देव आपल्या व्हड उदारपणान जेसू क्रिस्ता सोबे तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो. देवाचे उतर देवाचे वडकार. आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. म्हणया सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता ताची आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस बागी. ताची संसद प्रितुमेचेर बलिश्ट जायत वेतोली प्रमाणीक मनशाची संसद सुदैव. जबाब सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कधीच हालचो ना. ताचो उगडास तोखतलो निथे काळी. जबाब सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. तो आपले काळीज गोड दवरता. ताका भिरांतूच ना. सोदोळ हातान तो दुबल्यांक वांटा. ताजे बरेपण तोखतले सदांकाळ. चड आनी चड मान ताका मेळटले. जबाब सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. केदे वर्तें उदारपण आमचे सोम्या जेसूचें आमी ग्रेस जावचे खातीर आपुणूच जालो दुर्बळ. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून अशें आपल्या शिस्सांक म्हणलें, बास्कोळपणान जोडिल्ले ग्रेस्कायेन तुमकां इश्ट जोडून घेयात. अशें तुमकां ती अंतरून वचत तेन्ना ते तुमकां सासणाच्या बिराळांनी स्वागत करून घेतले. जो सुपुरल्या वस्तूंनी खात्रेचो तो व्हडल्या वस्तूंनी खात्रेचो, आनी जो सुपुरल्या वस्तूंनी खोटो तो व्हडल्या वस्तूंनी खोटो. म्हणटोच जोर बास्कोळपणान जोडिल्ली ग्रेस्कायंत तुमच्यान खात्रेची जावंक जालें ना, तर अस्सोल खरी ग्रेस्काय तुमकां कोण पातयतलो? जें तुमचें न्हय तातूंत जर पातयूंक नजो जालें, तर तुमचें खाशाचें तें तुमकां कोण दितलो? खंयच्याच चाकरान दोगां दोनयाची बरोबर चाकरी करूं नजो, कित्याक तो एकल्याक जळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग कोत्तलो, वो एकल्याची पांग धरून रावतलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा कोत्तलो. तुमच्यान देवाची आनी ग्रेस्कायेची चाकरी करूंक जायना. हें सगळें आयकून ग्रेस्कायक लोबदोल्ले फारिजेव ताच्यो मस्कोऱ्यो करूंक लागले आनी ताणें तांकां सांगलें, मनशाचे नदरेक आपूण
न्यायी म्हूण दाखयतले तुमीच ते, पूण देव तुमची काळजां बरो वळखता. तर मनीस उंच मोलाचें म्हूण लेखता तें देवा मुखार कंटाळो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. एकलो तरणाटो ताची पाय आनी माय मेल्या उपरांत तो एकसुरो जालो. कोणूच ताचो परामर्श करिना जालो. तो खंती बरीत आसलेलो. ताका जेवण सारकें मेळनासलेलें, अभ्यास करूंक जायनासलेलो आनी एक खंती तो एक दीस चलत चलत वेताना भूक लागलेली इतली ताका आनी पळोवंक गेल्यार ताका कितें तिचो दिसलें जमनीर पयशे. एक नोट 500 रुपयांची. एकदम खुशाल जालो. आयज देवान म्हाका हो दुडू दिला तर हांव आतां वचोन बरें जेवण करतलो. तो थिंचोतान वेता म्हणसर वाटेत ताका एक बायल मेवली. एकदम सारकी बेजूड ही जाल्ली. तिची आंगवस्त्रां पर्यंत सारकी नासलेली, न्हांक नासलेली, मातशी घाण मारताली आनी तिणें ताचे कडेन भीक मागली. ताका आयलो राग. हांव आतां वचोन बरें जेवण करतलो म्हणून चिंतालो आनी ही म्हाका सांगता म्हाका पयशे दी कित्याक म्हज्या भुरग्यांनी म्हाका सोडल्या. तो चिंतूंक पडलो कितें करपाचें आतां. त्याच वेळार ताणें अशें येवजिलें हे पयशे काडून हांव तिका दितलो. तिणें तिका दिले आनी ती देव बरें करूं बाबा बेसांव पडलो तुजेर, तूं म्हजो पुतूच कहो आनी तुवें म्हाका हें फावो केलें असलें ती ताका म्हणूंक लागली. पूण ताच्या पोटांत इतली भूक आसलेली खरी, पूण हें सगळें दिल्या उपरांत तो म्हणूंक लागलो म्हजी भूकूच गेली आनी हांव दुसरे दिसा उठ्ठा म्हणसर म्हाका कोणें आपयलो आनी म्हाका कामाक लायलो एके फॅक्ट्रीन. आनी हांव थंयसर गेल्या उपरांत वावर कोत्ता म्हणसर हें सगळें म्हाका सोंपेपणी समजोंक लागलें आनी हांव वयर वयर दर्ज्याचेर चडोंक लागलो. शेकी म्हाका येदी व्हडली पदवी मेवली. म्हाकाच कांय कळोंक ना कशें जालें पळय तें. पूण सोंपेपणी सगळें काम हांव करतालो. पूण हांवें गरिबांक दिवचें सोडूंक ना. सदांच ताका दित रावलो. पूण देवान म्हाका आनिकूय खूब दिलें. खरेपणी आतां हांव इतलो श्रीमंत जाल्लो आसा. देवाक हांव अर्गां दितां कित्याक ह्या दुडवांक हांव लोबदून रावंक ना. पूण देवाची सेवा करूंक लागलो हांव. हें म्हाका सट करून देवान शिकयलें. कळोंक नासलेलें पूण ते बायलेन म्हाका तिची गोत सांगल्या उपरांत म्हाज्याय जिवितान अशें जालें की हांवें तिका मदत करूंक जाय. हांव तिचो एक पूत कहो ती म्हणूंक लागली. हें म्हाकाय पर्यंत कळोंक नासलें पूण हें म्हजें सगळें घडलें. हांव म्हणटा की हें देवानूच म्हजें सगळें घडलेलें आसा. आनी पावलूय आमकां तेंच सांगता. तो आपलो वावर कोत्तालो तेन्ना कोणेंच ताका मदत करूंक ना. पूण त्या लोकांनी ताका मदत केली. एक पाटी आनी 2 पाटी कितलेच पाटी. कित्याक लागून केली? कित्याक देव हे भशेन तांचें सगळें वावुरतालो. आनी तो कितें म्हणूंक लागलो जाणें, जेसे भशेन ह्या चेड्यान आपल्या जिवितान दवरलें कांयच नासलेलें पूण कांय नासलें जाल्यार तातूंत हांव धादोशी म्हणून ताणें अशें आपल्या मनांत हाडलें. पूण ही शिकवण ताका देवानूच दिली. तशे भशेन पावलूकूय मेळ्ळी. आनी तो म्हणटा देव आमकां गोठायन बोदता. वय ह्या चेड्याच्या जिवितान तशेंच घडलें आनी हांव जाणा की तुमच्याय जिवितान तशेंच घडटा म्हणून. आमी तर खोटे जायत जाल्यार खोटेपणाचें आमकां दायज मेळटलें. आमी बरे जायत जाल्यार देव आमकां भरपूर बरेपण फावो करतलो. आनी हें ताच्याच जिवितान ह्या चेड्याच्या आमच्या सगळ्यांच्या जिवितान तशेंच घडटा.
जितले आमी वायट करूंक घडये केन्नाय चिंतता आनी त्या वेळार सट करून आमी तें बदलता आनी बरें करूंक लागता तेन्ना देव आमकां भरपूर बरेपणान बदतलो. ताचेंच बरेपण आमच्या उतरांनी कोन्यांनी अदीक आनी अदीक वाडोंक लागतलें. हे भाशेन सायबीण मायन आमकां दाखयलां ते प्रमाणे ती अशी राणी आसलेली स्वर्गा संवसाराची. जेन्ना तिका आज बुड्यान सांगलें तूं देवाची माय जातली म्हणून, पूण मायेचो तिणें बेस घेतलो ना देवाची माय म्हणून, पूण सेवा चाकरी करूंक आपले खाशा भयणीचे एलिझाबेथीची चाकरी करूंक ती गेली. तेच भाशेन भयणीनो आनी भावनो आमी बरीं मनशां हे भाशेन देखीची तर आमी तेच भाशेन सगळें बरेंपण सायबीण मायन केलां, ह्या चेड्यान केलां, सांता भोक्तांनी केलां, ते भाशेन आमी करीत रावया. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें वटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारान तो आमचें सोफें येत आसा ताका आमी येवकार दिवया. सायबा, म्हजे कुडींत मनांत ओतम्यान तूं रिगताय, तुका हाजीर जावंक म्हाका घोटाय दी, बळ दी, जाणवाय दी. आनी हे परी सगळें म्हजें सोवें आसा तितलें कित्याक म्हणून हांव ताका चिटकोन आसा. कितेंच हांव घेवन वेचना, भायल्यो वस्तू न्हय म्हणून भितरल्यान जितलो हांव रिकामो जातलो तितलें म्हाका तुजें बरेंपण, तुजें सर्गेचें सूख म्हाका आतांच मेळटलें, कित्याक हांव हिंचेच वस्तूक चिटकोन रावना ना म्हणून म्हज्या जिवाक पुरान. सायबा, हें तुवें सगळें देण्यांनी तुवें म्हाका बोल्लाय आनी आमकां बोल्ल्याय, तर तुका आमी आर्गां दीत रावता आनी सगळें आमचें आसा तितलें तुजें तें तुकाच दिवन तुवेंच तें वापरचें म्हणून आतां आमी आमची प्रार्थना सगळ्या आमच्या संवसाराच्या भाव भयणी पासत उबारता. सोर पोदेदारा आनी काकुळचार देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणावळायन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, ही पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. बेठवणी वरवीं सगळी आमची मागणी आनी आमचें जिवीत देवाक भेटोवया. Page 42, C33. Sarves bora manon geam chidana, manon geam chidana. Kurani atma tuka dita bapa, kurani atma tuka dita bapa. Sarves bora manon geam chidana, manon geam chidana. Tuż obciąg miał, raz wocaloj baba. Tuż obciąg miał, raz wocaloj baba. Sarves bora manon geam chidana, manon geam chidana. Kutu ci sivik, somor pita baba. Kutu ci sivik, somor pita baba. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पोदेदाद देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सुर्गींच्या बापा, तुज्या पुताच्या आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भोक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परत घेता.
ताचे वरवीं आनी सायबीण मायेचे विणवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस ओदीक आमी बरो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत आंकवार मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास कोत्ता आनी तिचें दिनवासणेचें गीत गावन तुजी कोणवळाय आमी वाखाणटा. शेकांचेक प्रितुमीचेर कितली व्हडती तुजी विजमितां. सर्वकाली मनशां थंय कितली अप्रुमीत तुजी दोयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकुरणेचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दोलबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळून आनंदांत आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार भला तुज्या वैभवान. उंचोलगी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचोलगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी ओंडो खाता. आनी हे काशींतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसोर. आमी तुजे मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी वो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दुर्मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन.
जेजू जो आमकां एकवटून आसा ताचे बरोबर सगळीं आमची इंतेसां मनांत धरून पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान म्हणया, आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां थायणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडर जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकतांव, तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी, पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणांच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमच्या काळजांत शेवंक हें मागणें म्हणया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच आसची आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सोरशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. Page 62, D29. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तिगा जाणां मदें, खरें सांगता थंय हांव आसां. तुजें नांव घेता, तुका मान दिता, काळजांत सगळीं तुका वंदिता. आमचे मोदें राव जेजू, म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तिगा जाणां मदें, खरें सांगता थंय हांव आसां. गे दोनया, म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे परमणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, भाग्यवंतांक वार मारयेचो उगडास करून सर्गीचें जिवीत दितोल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. त्याच आंकवार मायेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, एक सातोळें काबार जायत आयलें. कितलो फास्ट वेळ आमचो सोदता,
पूण आमी तो जेजू सगळें सादता म्हणटोच तो कांयच न्ही कशें वेता, पूण आमी दर दिसा अदीक आनी अदीक ताचे कृपेन बरोवन ताचे सारकें अदीक आनी अदीक जावंक लागलेली आसा. तर हो आशिर्वाद घेतना भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेर कडेन मागया आमचेंय जिवीत अदीक आनी अदीक सुफळ कर म्हणून. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. आमच्या ओत्रेक बापाक मानतात तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा आमेन. आनी सोरपोतेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वळकार. पेज 204 T5.